हर घर शौचालय स्वच्छ भारत मिशन टॉयलेट फर्स्ट टेम्पल लेटर आमच्या प्रधानमंत्रीच्यो ह्यो घोषणा। साश्टी नावेलच्या सरकारी शाळेत मात ह्यो घोषणा झिरपूंक नात। भुरगीं उक्त्यार मुततात, तेंची चूक ना। शाळेक टॉयलेटच ना जाल्यार चल्यांक वण्टींचो आदार, चलयांक झिळींचो, हेच ते नंबर 1 गोंय। चला पळोवया रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी आसा ते नावेली गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल जे आसा हांगा आसात आनी हांगा आज सांगपाचें म्हळ्यार एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक की लजेची गजाल। आमी एज्युकेशन डिपार्टमेंट कशी रावता म्हूण कळना आमकां, लजय दिसना काय म्हणटा एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक। आज ह्या प्रायमरी स्कूल जे आसा हेका आज टॉयलेट ना। भुरगीं जे आसा हांगचे हे भायर टॉयलेट करतात। हांगा चेडूं आसात, हेंकां भायर वयचें पडटा। आनीक आमी म्हणटात की बेटी बचाव बेटी पढाव, ही बेटी बचाव आनी बेटी पढाव आसा, ही बेटी बिकाव आसा। हांगा हे मातशें कित्या एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक धरना काय म्हणटा। हांगा ही टिचरी आसात, ह्या टिचरांकय टॉयलेट ना। हांगा एक बेसीन ना, भुरग्यां हातपाय धुता जाल्यार भायर नळ आसा। आज खंय तरी हांगचो जो सोशल वर्कर आसा एका लोकांनी सांगले ह्या भुरग्यांच्या पेरंट्सांनी की आमकां टॉयलेटी वचपाक मेळना, टॉयलेट ना, भायर करूंक पडटा। आनी प्रत्यक्ष आज आमी जेन्ना आयले तेन्ना भुरगे भायर टॉयलेट करताले। आमी म्हणटा एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचो जो मिनिस्टर आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत हेचे कडेन एक रिक्वेस्ट आसा, तुमच्या स्टाफाक जे तुजी डिपार्टमेंट आसा तांकां मातशें तकल्यांक घाल, तांकां मातशें एक हें दी, एक्सरसायज दी की तुमी हें पळोवया म्हणून। हांगा भायर टॉयलेट करप म्हणल्यार कितें जाता तें तुमी पळयात। हांगा भायर भुरग्यांले आनी टिचरीले कितें हाल जाता ते पळयात आनी मागीर तुमी हें करात म्हणून हांगच्या लोकांनी म्हागले कडेन आसा की बेगीच्या बेगीन सीएमांनी तूं लक्ष घालचें आनी हांगा ह्या इस्कॉलाक प्रायमरी स्कूल जी आसा तांकां टॉयलेट बांदून दिवचें। थोडे 5 पेरेंट्स येयल्ले म्हजे कडेन काल येयल्ली की बाबा आमकां एसएससी हांगा प्रॉब्लेम आमगे भुरग्यांक भुरगे दोग जाण चड शिंकताय म्हणून आनी तांकां मुतपाक टॉयलेट ना, कांय ना, वॉश बेसीन ना, कांय ना। सो आतां आमगे इंडियेचे प्रायम मिनिस्टरान सांगिलां एक कोडेन एक घरांनी टॉयलेट करचें। जाल्यार हिंगा टॉयलेट कितें ना, हे प्रायमरी स्कूल स्कूल आमगे पुर्तुगेज टायमार तेजो आमगे दाखलो आमगे बावदुकेन शिकिला। आपूण बॉम्बे शिकले हो हिंग आमगे बावदुकेन कितलो येतालो त्या तेंपा इस्कॉल आज पर्यंत टॉयलेट ना। आतां गार्डन आहा आमगेले मडगांव गार्डनार एक एसी टॉयलेट बांदिला, कोणा लागून ठीक तो तुमचे एसी टॉयलेट बांदलो जाल्यार हिंग एक दाखलो टॉयलेट बांदपा तांकां आमगे भुरग्यांक। आतां ते प्रॉब्लेम ते टिचरींग हांव नोको ही वयता कितें कोताय ती टिचरीकय ना, टिचर कोणा ना वॉश बेसीन ना थिंगा भुरग्यां बाबा तुवें आतां चोयला आसतलें हांव थिंग येयलें जाल्यार खूब हरे भुरगीं भायल्या मुतताय आनी मुता वॉस येता केसो थिंग घाणी जालो आहा ते एमर्जन्सी कितें जालें ते भुरगीं थिंग वयताय। सो आतां हांव वचून टिचरी तांकां विचारता तुजो प्रॉब्लेम कितें टॉयलेट कितें ना काय म्हणटा तुमकां। सो हांव मागोता आमगे सीएमा कडेन एड्युकेशन मिनिस्टर येयलो तेणें जात तितू बेगीन हेजें हें करचें, जात तितू बेगीन तेमी टॉयलेट बांदून दिवचे भुरग्यांक। आतां भुरग्यांक शिकोया भुरगीं हें कोरया म्हणटा जाल्यार टॉयलेट जाल्यार कितको जातलें। आनी फाल्यां जर भुरगीं मूत वता तेमी जेवणे कितें येयलें घास मारलें कोण रिस्पॉन्सिबल तेका, कोण रिस्पॉन्सिबल। सो हांव मागोता सीएमा कडेन रिक्वेस्ट करता इमिजिएटली ते हिंगा तेणें हालीन टॉयलेट चोयचें, एड्युकेशन डायरेक्टरान हिंग चोयचें, तुमी हें कोताय तें कोताय जेवण तें सगळें वेरी गूड। बट फर्स्ट म्हणटा शौचालय भुरग्यांक लागून आतां चेड ही मुतता चेड बाबा ही दाखलीची ती पूण ताका हें आहा न्हू रिस्क आहा न्हू। आतां गोंय सेफ कांय ना। सो हांव मागोता सीएमा कडेन इमिजिएटली तुवें हें येन चोयचें आनी ताका एश्योरन्स दिवचें बाबा दाखलो पूण टॉयलेट बांद भायल्यान जागा आहा थिंगा कितें तें फाब्रिका कोणालें भाट जावं कितें जावं पूण हें इगोजी हें भाट हें जें आहा हें तें पयलींचें हांगा टॉयलेट तांकां सोय करून दिवची, टॉयलेट इमिजिएटली दिवचें। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली।